Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. भुरगेपणांत रस्त्यार मेळिल्ल्या जखमी पेट्याक म्हापशा हॉस्पिटलांत व्हरपा पासत सुरू जाल्लो प्रवास एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन सुरू करपा मेरेन पावलो. सांखळे रस्त्यावेल्या जखमी सुण्यांक ह्या फाउंडेशनाचो आधार. सांखळेंत एनिमल रेस्क्यू सेंटर जावचे फाउंडेशन चलोवपी म्हणटा. आयच्या पॅटर्न सिरिजेंत मेळ्या हरवळ्याच्या युवराज भावगीमणी. युवराज जो आसा तो ऑन द स्पॉट खुबश्या सुण्यांचे ट्रिटमेंटूय करता. रस्त्या वयली सुणी जांकां घावे जाता, जांकां किडे पडटा अशांचे तो ऑन द स्पॉट ट्रिटमेंटूय करता, तांकां वखद घालता. त्या भायर ज्यो चड सिरियस केसी आसता तांकां घरा कडेन हाडून तो सलायन सुद्दां लायता. युवराज तांचे वॅक्सिनेशन, स्टरिलायझेशन हांचीय काळजी घेता. रस्त्या वयल्या सुण्यांक जेवण घालपा पासून जाय ती सेवा तो ह्या जनावरांची करता. हें सगळें जें तूं काम करता, कशें कितें कितें काम करता तूं नेमक्यान, तुका फायनान्शियल हेल्प कसो मेळटा? रेस्क्यू दोन तरेन आसता. रेस्क्यू एक म्हणटा ते ऑनसेट रेस्क्यू जाता आनी एक म्हणटा तेका प्रॉपर ट्रिटमेंट जाय पडटा. हॉस्पिटलान व्हरचें पडटा, प्रॉपर ट्रिटमेंट. सो बेसिकली आतां ऑनसेट ट्रिटमेंट म्हटल्यार कितें? सो लायक बारीक केस वयता, बारीक सो वूंड आसा, इफ सपोज डॉग फ्रेंडली आसा तेका आमी ऑनसेट वचून तेका ट्रीट करूं शकता. लायक धरलो, तेका वखद घातलें, सोडलो. तेच सपोज जर व्हडलो एक्सिडंट आसा, सो बेसिकली म्हाजे तशें फेसिलिटीज कांय ना की एक्सिडंट जाल्यार तेका एक प्रॉपर एक्सरे काडचे पडटा, सगळें मेडिकल एक्झामिनेशन करचें पडटा. सो तसले सुण्याक आमी दुसऱ्या एनजीओनी व्हरता, एक्सरे काडटा. सो अकॉर्डिंग टू दॅट ते सगळें कितें ट्रिटमेंट दिवंक जाय ते एनजीओज दिता. ह्या सगळ्यांचे जेवण हें करून म्हणजे फायनान्शियल सपोर्ट कसो मेळटा? ते फायनान्शियली सपोर्टी आमची मम्मी भाव मातसो हेल्प करता. सो ती तर करवा. सो अर्दी सॅलरी बीन म्हाज्यातली अर्दी सॅलरीची विचार. सो ते आनी भायर रेस्क्यू करता. तो रेस्क्यू करता समटायम्स पब्लीक सपोर्ट गावता, समटायम्स एक एकदां गावना. ताका लागून स्वताचे बॉल्साचे पयशे घालून ताका व्हरचें पडटा. कित्याक आमच्या हांगा लागीं काय हॉस्पिटल ना. सो एका सुण्याक व्हरतलो आमकां म्हापसा पणजे वयतालो. आतां ते हायक पळयत जाल्यार पेट्रोलाच्या हायकान सो मातशें बजेटान परवडना. आमकां सपोज दिसाक 2-3 रेस्क्यू करता जाल्यार दिसाक 2-3 फावटी मारतलो जाल्यार ऑलमोस्ट 3000-4000 फ्युअल वयता. सो बेसिकली एडमीट करचें पडलें जाल्यार म्हाजे कडेन कॅपेसिटी आसा 3-4 सुण्यांची कॅपेसिटी म्हाजे कडेन घरा कडेन आसा. ताका व्हरोंक शकता, ट्रीट करूं शकता. त्यान भायर सपोज आनी रेस्क्यू केलें म्हाका दुसऱ्या एनजीओक फोन मारचें पडटा. कितें शेल्टर स्पेस आसा असो खूब क्रिटिकल आसा, ते आपले शेल्टर स्पेस पळयता आनी म्हाका मागीर फोन करून सांगता आसा शेल्टर स्पेस, सो सुण्यांक घेवन यो. हांगा सांखळे भितर जनावरां खातीर कितें फॅसिलिटीज आसा आनी कितें ना आनी कितें जावंक जाय अशें तुका दिसता? आमचे सांखळेन म्हणटा ते जनावरांक तशी फॅसिलिटीज आज पर्यंत तरी कांय ना. आमचे सांखळेन एक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. आमचे सांखळेन तशे फॅसिलिटीज कांय ना जनावरां खातीर की तांकां व्हर, तांकां ट्रिटमेंट दी, तशें आमचे फॅसिलिटीज कांय ना. सो तो एक म्हाजो इच्छा आसा की आमच्या सांखळेन एक शेल्टर जावचो, बारीकसो जावचो, मात एटलिस्ट सुण्यांक खंयच्या जनावरांक मदत पडली जाल्यार ताका हेल्प जावचो. रुपेश रावता बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर.